नमस्कार, नवरात्रांची परवी भेटयत हांव संजना अंजुनकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आश्वे मांद्रा भूमिका देवीच्या पुजे वेल्यान निर्माण जाल्ली तणावाची परिस्थिती आटोपान उपजिल्लोधिकाऱ्यान केलो हस्तक्षेप. दोनूय गटांची शुक्रारा जातली बसका. कोमोदात कायद्यांतले दुरुस्ते उपरांत सुट्टलो जुवारीच्या जमनीचो विशय सांगता भाजपाचो मणियारो गिरीराज पै वेर्णेकार. वीज जोडणी वेळार पयशे मागल्यार वीज कर्मचाऱ्यांचेर करतले कारवाय. डिसेंबर मेरेन प्रत्येक घरांनी वीज जोडणेची सरकारान दवरल्या मोख सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर. काँग्रेस फुडारी मत पेटपा खातीर फक्त हिंदूंक लक्ष करपाचो करतात यत्न. डीएनएच्यो गजाली करपी आलेमावाचो डीएनए सगळ्या गोंयकारांक आसा खबर. भाजपाचो मणियारो गिरीराज पै वेर्णेकाराची टिका. केप्यां शिरवय वाठारांतल्या तिळामळ जांबावले रस्त्यार फुटिल्ल्या उदकाच्या पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम सुरू. गोमंतक टीव्हीन केल्लो रिपोर्ट. बेकायदेशीर बांदकाम परवानो कोणाकूच दिवंक ना. राजकारणा खातीर केळशी गांव आनी पंचायतीची बदनामी करची न्हय. सरपंच डिक्सनाची आमदार वेंझीचेर खर टिका. आता खबरो विस्तारांत. आश्वेच्या भूमिका देवीच्या पुजे वेल्यान निर्माण जाल्ली तणावाची परिस्थिती उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाक लागून सद्याक आटोपांत आयल्या. दोनूय गटांची शुक्रारा मामलेदार कार्यालयान बसका आपयल्या. देवळाच्या गर्भकुडीक कुलूप घातिल्ल्यान बोवाळ जाल्लो. आश्वे मांद्रेच्या भूमिका देवीच्या गर्भकुडीक काल रातीकडेन कोणे तरी कुलूप केले. या प्रकरणा वयल्यान सकाळ फुडें बोवाळ जालो. परिस्थिती हाताभायर वचची न्हय म्हणून मोठ्या प्रमाणात पुलीस तैनात केल्ले. भूमिका देवीच्या गर्भकुडीक कुलूप घाल्ल्या गटाचे लोक सांगतात त्या प्रमाण नवरात्रेक लागून सुरक्षेच्या कारणा खातीर गर्भकुडीक कुलूप घाले खंय. तशेंच हे देवूळ खंय 5 मानकऱ्यांचे. दुसऱ्या गटाक पुजा करपाक दिल्ली ती ताणी मागिल्ली म्हणून पळयात तांचे म्हणणे. 5 जाणांची घरवड म्हणून आसा. ते घरवड प्रमाणे आमी आमचे तेंच्या घरवडीतलो एक आसा तुमच्याकडे म्हणजे तो आमच्या बरोबर रावपाक कारण म्हणजे आमी खरे आसा म्हणून रावला. अच्छा, आमी खरे आसा म्हणून रावला. जेन्नासून नवरात्र कमेस जाली तेन्नाच्यान आमी हे जेन्ना वस्ती बिस्ती घातल्यो काय ना आमी ते लॉक करता. सेफ्टी घातली. कारण कितें आमचे मनीस सगळेच हांगा आसता अशें ना. कामाक गेले मागीर ज्या टायमार प्रसाद दाखोवंक जाय त्या टायमार गेले. आतां आमी आमचें फंक्शन मोठें केलें त्या टायमाक जेन्ना लॉक घालताले कारण की एक आमचे हांगा कोण बसोन रावनासले. ह्या हेतून आमी ते सेफ्टी खातीर लॉक घालतात. तेजे कडेन 5 तेजे कडेन चावी दिल्या. ही आमी ताका पुजा करून तेणी आमचे कडेन मागून घेतली की आपूण पुजा करता की सर्टन कारणांक लागून आपूण आपणाक पुजा करून हें कर म्हणून. कळ्ळें तुका. ही पुजा तेज्या हेजेर ना. पुजा करपी आमचे पयलीं आनी दुसरे जाणटे आमचे ना. असलोच ना. खंयच्याच प्रोग्रामान ना. बिल्डींग बांदली तेतून ना. खंयच्याच हेतून तेंचो आमचे कडेन इनवॉल्वमेंट ना. आनी आमकां ते वळखाय ना आनी आमी तांकां वळखना. जाल्यार दुसऱ्या गटाचे लोक सांगतात त्या प्रमाण फाटलीं जायतीं वर्सां खंय तांचो पुजारी देवळांत वचून पुजा करता. तांचे कडेनूय देवळाची एक चावी आशिल्ली. पूण काल मध्यान राती देवळाचें कुलूप बदलून कोणे तरी गर्भकुडीक परस्पर चावी केली. हो प्रकार सामको चुकीचो आसून जाणें कुलूप बदलून गर्भकुडीक चावी केली ताचेर रितसर कारवायेची मागणी तांणी केल्या. आयकात ताचें म्हणणें. मध्यरात्री तेंच्यांनी लॉक घातले आनी ते बीन लॉक चेंज करून घातले. ताका कमिटीन हे करून ते लॉक पडोवंक जाय आसलेले किंवा आमच्या मेंबराक सगळ्या मेंबरांक सांगून ते लॉक पडोवंक जाय आसले. ते लॉक पडोवंक ना. हेचेरूच आमकां कितें तरी एक्शन जाय आनी हेचेर न्हू कितें तरी एक्शन घेवपूच जाय अशें म्हाका दिसता. कितें हे रायटान वचोंक ना. हेचेर कितें तरी तुमी एक्शन घे. कित्याक हे अशें मध्यरात्री लॉक कशें घालूं शकता. देवाची पुजा एक 6 ते 8 मेरेन टायमींग आसलो. तो तेंच्यांनी टायमूय धरूंक ना. हे कित्याक लागून चलता अशें. हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपूच जाय ना जाल्यार आमी सगळीं ओगी रावची ना. आश्वेच्या भूमिका देवीच्या पुजे वेल्यान निर्माण जाल्ल्या वादाचेर चर्चा करपा खातीर उपजिल्लोधिकाऱ्यान दोनूय गटांची बसका आपयल्या. शुक्रारा उपजिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेंत ही बसका जातली. हे बसके उपरांत हाचेर कितें तोडगो येता तें पळोवचें पडटलें. डिसिजन म्हळ्यार तांचे बायलॉज आसा. दॅट बायलॉज स्पीक्स एवरीथींग.
ते बायलॉजा वयर आमी कांय डिसिजन दिवपाक शकना. सपोज कितें डिस्प्यूट देवळान कितें डिस्प्यूट जर जालो जाल्यार तो डिस्प्यूट पर्टिक्युलर कमिटी आसा ताजी ते कमिटी कडेन वचपाक जाय एज पर द बायलॉज. कमिटी हॅज टू टेक द डिसिजन ऑन दॅट. कमिटीन डिसिजन घेवचें आसता ताजेर आमी घेवपाक शकना कित्याक तांचो पावर तो म्हजो कांय ना. हांगा कितें आसा सिच्युएशन सगळें कंट्रोला भायर वचचें न्ही म्हणून हांव इंटरव्हीन जालां. हें तांकां डिसिजन दिलां की फाल्यां एकाक हांवें मिटींग दवरलें तांच्या म्हज्या ऑफिसान. तातूंत दोनूय पार्टी आसतल्यो ज्यो रायवल पार्टीज आसा म्हणटात पळय ते दोनूय पार्टी आसतल्यो प्लस द कमिटी. सो कमिटीक डायरेक्शन दिलां की तांणी कितें आसलें डिसिजन तांणी घेवपाचें एज पर द देअर बायलॉज आनी तें डिसिजन म्हजे फुडल्यान ते पुटअप करपाचें. ऑन दॅट दीस इश्यू वील गेट सेटल्ड. गोमंतक टीव्ही खातीर आश्वेच्यान निवृत्ती शिरोडकर. कोमोंदात कायद्यांतली दुरुस्ती गोंयच्या हिता खातीरूच आसा. जुवारीच्या जमनीचो विशय कोमोंदात कायद्यांतले हे दुरुस्ती उपरांत सुट्टलो अशें भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकारान सांगलें. पळयात ताचें म्हणणें. ही जी दुरुस्ती, दिस proposed amendment to the Code of Comunidades is in the interest of the people of Goa, is in the interest of Gaonkars, is in the interest of the state of Goa, is in the interest of protecting the land of Goa, is in the interest of protecting the Code of Comunidades. तो म्हणटा तो जुवारीचो की एज्युकेशनल खंयतरी लँड ते आमी दिवं नाशिल्ले पण जुवारीचो जो विशय आसा तो ह्या एमेंडमेंटा नंतर कंप्लिटली थांबतलो. तर आय फुल्ली अग्री की तुम्ही जे म्हणतात की एक्शन जावपाक जाय पण दिस लॉ कॅनॉट बी रिट्रोस्पेक्टिव्ह. पण हो चेंज ऑफ यूज हाज्या फुडें जावचो ना. आनी एकदां लँड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटी एकदां रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिली किंवा रिवर्ट बॅक करपाक सांगलें नो डिपार्टमेंट आनी स्पेसिफाय केले डिपार्टमेंट TCP आसूं PDA आसूं म्युनिसिपालिटी आसूं पंचायत आसूं किंवा ती मागीर CCP आसूं खंयचेच डिपार्टमेंट खंयचीच ऑथॉरिटी ताका परमिशन दिवंक शकना. सो आय थिंक दॅट इज द बिग न्यूज की असले प्रकार जे जुवारी सारखे जाल्या वेर एज्युकेशनल प्रोजेक्ट्स हॅव टर्न्ड इनटू रियल इस्टेट वन्स ते जावचे ना. वीज खाते प्रत्येक घरांनी फुकट वीज जोडणी दितात. वीज जोडणी वेळार वीज कर्मचाऱ्यांनी पयशे मागले जाल्यार मुख्य अभियंत्या कडेन कागाळ करची. रोखडीच तांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या. डिसेंबर मेरेन प्रत्येक घरांनी वीज पावोवपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें मंत्र्यान सांगलें. आज हे करता आसतना उरिल्ले जे इलेक्ट्रीक कनेक्शन्स आसा ही फायनल स्टेजीर आसा. डिसेंबर पर्यंत इलेक्ट्रीक कनेक्शनाचें सगळें काम प्रत्येक घरांत इलेक्ट्रीक कनेक्शन्स जी आसा ती ते आमी फुकट दिता लोकांनी. हाका एक न्यूज आयल्या म्हापशें की कोणी तरी सुपरवायझरान पयशे घेतले म्हणून. म्हजो लोकांक रिक्वेस्ट आसा अशे जे लोक येता तांचे पयशे मागता आसतना रिकॉर्डिंग करचें आनी आमचे चीफ इंजिनियर आमचे जे स्टिफन फेर्नांडीस आसा किंवा सुपरिटेंडिंग इंजिनियर राजीव सामंत आसा तांकां ते दिवचें जेणे करून आमकां ह्या स्टाफार एक्शन घेवपाक बरी पडटली. आनी लोकांनी म्हाका सहकार्य करचें. ज्या कोणी आजून तांणी जर एफिडेविटां दिली ज्या कोणी ह्या सुपरवायझराक पयशे दिल्याची. धार्मीक एकचार राखप ही सगळ्या समाजांची जापसालदारकी. काँग्रेस फुडारी मतपेटयां खातीर फकत हिंदूंक लक्ष करपाचो यत्न करतात. डीएनएच्यो गजाली करपी आलेमांव हांचो DNA सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा अशी टिका भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकर हांणी केल्या. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. केन्नाय जनतेच्या बऱ्या खातीर कितेंय जर काम करीत जाल्यार काँग्रेसीच्या पोटान दुखता. आणि आमकां हे खबर आसा की इंडिया अलायन्साचे एटलिस्ट 2 पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा तांचो म्हाका दिसता रियल इस्टेटान इंट्रस्ट आनी संबंध हो खूब जुनो आसा. त्यामुळे एक वेळ तांची फडफड जात आसतली. पण काल युरी आलेमावान एक स्टेटमेंट केला की देर इज अ थ्रेट टू अवर ओरिजिनल DNA ऑफ कम्युनल हार्मनी आणि राईट विंग आउटफिट्स एसोसिएटेड विथ BJP आर ट्रायंग टू डिस्टर्ब अवर पीस अँड कम्युनल हार्मनी. म्हणजे खंय तरी जे काही इन्सिडेंट जाल्या तातूंतल्यान आपली वोट बँक सांबाळून फक्त खंय तरी हिंदूंक टार्गेट करपाचे म्हाका दिसता हे काँग्रेसीन प्रयत्न चलयल्या. आनी म्हाका इंटरेस्टिंग आनी अशें हांसूंक आयलें कारण DNA बद्दल युरी आलेमाव उलयता. म्हणजे युरी आलेमावाची जी एक रिच लेगसी आसा ती म्हणटा ती आलेमावांची आसा. आणि 2012 ह्या आलेमावांक 4 आलेमावांक कशे जनतेन नाकारलेले तातूंत ताचो बापूय आशिल्लो काकाय आशिल्लो कजन सिस्टरूय आशिल्ली.
तर म्हाका दिसता युरी आलेमावान जेन्ना डीएनएचो तो उलयता म्हाका दिसता ताजो डीएनए हो आलेमावांचो आसा आनी आलेमावांचो डीएनए कितें तो म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेक खबर आसा. गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या रिपोर्टा उपरांत केप्यां शिरवय वाठारांतल्या तिळामळ जांबावले रस्त्यार फुटिल्ल्या उदकाच्या पायपलायनीचें दुरुस्ती काम 24 वरां भितर सुरू जालां. फाटल्या एका म्हयन्या सावन ही पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाताली. देखून ही पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. शिरवय गांवांत काल गोमंतक टीव्हीन तो इशू हाती घेतलो जो मेन पायप आसली जामावले तिळामळ रोडा मेन पायप आसलेली 350 पायप फुटलेले आनी ते लास्ट 3 म्हयन्यापासून ते रिपेर करून आनी उदक कंटिन्युअसली व्हांवतालें. हेजेर आमी प्रकाश घालून काल खंय तरी केपी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक जागे गेले आनी आयज तेजो इम्पॅक्ट दिसून येयला. सकाळी 7 साकून हे रिपेर करपाक आनी ते पायप रिप्लेसमेंट करपाक डिपार्टमेंट येयल्ले आसा आनी आयज हे पूर्ण जातले. खंय तरी गोमंतक केल्ले काल आमी पळोवं शकता विथीन 24 आवर्स तेणी तें काम चालू केलें. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर शिरवय केपेंच्यान कृष्णानंद पेडणेकर. बेकायदेशीर बांदकाम परवानो कोणाकूच दिल्लो ना. आमदार वेंझी वेगस हांणी राजकारणा खातीर केळशी गांव तशेंच पंचायतीची बदनामी करची न्हय अशी कर टिका केळशी पंचायतीचो सरपंच डिक्सन वाझ हाणें आमदार वेंझीचेर केली. See, election is one part. Election is not with me alone. Yes, सगळं एस्पिरेशन आहे ते काम सपोर्ट केलं ना. हे गेलं इलेक्शन आम ते केलं ना सपोर्ट केलं ना लोकांनी केलं ना. वाय? बिकॉज वी वॉन्टेड समथिंग चेंज केलेलो पण असो चेंज जाता मग कोणा बरा हे आता टेररायज मरे टेरर मरे कोण झाड करता जाल्यार उब जाताय कोण भाट साफ करता जाल्यार ते उब जाताय कोण थिंग प्लॉट करून गेलो जाल्यार तेकोय जाणा जाय आनी उल कितें रे बाबा हॉटेलांनी बांदता होला म्हाका दिसना ना कितें येत जाल्यार म्हाका हेको पयलीं परमिशन घेवपा जाय. हांव पयलो बाबा पयलीं तेगे एनओसी हाडे म्हणून सांगता. एमएलए गेली आनी तेगे आम आदमी कोण आहे तेगे हाडे तुमी तुगे परमाण्याचोय मरे इलेक्शना इश्यू पयलो तुगेले कोण एमएलए कोण अलेक्स पुरोयत बोवाळ मारतलो तेणे पुरोयले तेणे हात बांदिले चालू आहा तेगे काबार जाले बंद जाला बोवाळ मात म्हणून. आय एम आस्किंग यू अरे तू आगे गोंय सांबाळो वता तुका जाता तू म्हणटा पळय तेगे व्हिडिओ चले आपणाक परमण घरा हाडल्या कोण गुप्तान गेल म्हणटा शेत आनी ते तू घरा हाडल्यान बी नाय जाल्यार तुगे घराको घेता जाल्यार तुका आनी गोंयान सांबाळटा तू. अरे गुप्ता तुगे घरा हाडल्यान शेत घेता ही तू गोंय सांबाळ वयता मरे आनी तू आमगे विलेजीन आपडे वता. अरे नांव काणे परमणे बाणाले केडशे बिश्टे अटेन्शन जाता लोक आमकां जाता. फिलिप नेरी एमएलए मेळ्ळा सांगोच्या वेन्झीन फिलिप नेरी एमएलए मेळ्ळा आनी सांगितलं आपण थिंग कॉटेज बांदीत म्हणून. हांवें वचून वेन्झी पळय जालें म्हाका तेणें सांगलां तुका मेळ म्हणून आनी तेणें ओके केलो. अरे तो तुका वचून मेळटा आनी वयले आमचेर घालप सांगचे वेन्झीन म्हाका हांव गेलो तेजे पळय तुका फिलिप नेरी मेळ्ळलो थिंग कॉटेज घालता तुका सांगितलो पळय आपणाक सांगिल्ली. सो आमच्यांनी केसो गुन्यांव करता रे तुमी. सो डोंट प्ले दीस गेम वीथ मी. डू नॉट डू दॅट अगेन and don't warn me. I respect you as an MLA and we will continue. तो पड़के समझता let us work together. It is just nothing. So I have just taken up this because you can blame me. Don't blame my panchayat. I know what is going. Issue is not issue. Taiso no baba. This issue is 2027. Road to 2027. अरे बाबा ते काय ना हे फकत कोण मोठाय न्हू ती धांवत आहे. उत्तर गोंयांत मध्यराती जावपी घरफोडींचो पर्वरी पुलिशेन पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन मुख्य आरोपी बाणावलीचो मारिया सांताना बाप्तिस्ता तशेंच मोहम्मद सुफियान हांकां अटक केली. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन हे दोगूय चोर राज्यभर मास्क घालून लोकांची घरां फोडटाले. अटक केल्ल्या मदीं मारिया बाप्तिस्ता हो नावाडगो चोर जाल्यार मोहम्मद सुफियान हो कॉलेजीचो विद्यार्थी अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिली. That there was an organized gang of thieves which was continuously committing house thefts at night.
This group was seen committing thefts in the early hours of morning, and these thefts were being committed in a very organized manner, resulted in leaving very little evidence. We were, however, able to see that one person was seen in most of the CCTV footage which we were receiving, and in that CCTV footage we could see that there was one person who was committing these thefts wearing a mask. Number of teams had been formed in Porvorim police station, in Panjim police station, in other police stations also where similar thefts had been committed. Teams were continuously working on trying to identify who are the people behind these crimes. And we are very glad to share with you that because of this hard work, we have finally achieved a major success where the team of Porvorim police station was able to identify and subsequently arrest the main accused in this case. This accused has been identified as one Mr. Maria Santana Baptista. His full details are he is son of Pedro Antonio Baptista. His age is 44 years old. He is a resident of Peda Grande, Benolim. The other accused who has been identified is one Mr. Mohammad Sufyan. He is son of Rashid. He is 20 years old. He is a resident of Navalim, Madgaon, Goa. Presently, he is a first-year student of BCom. Both these persons have been placed under arrest. Other than these two persons, we have also we've been questioning other people who've been involved in this crime, and we've identified 2 people who are believed to have been receivers of this stolen property. फुडली बातमी म्हळ्यार सावयवेऱ्या वाठारांत हेडपी आनी येरादारींत आडखळी हाडपी खेचरांचो अजून बंदोबस्त करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. खेचरांक हिडिल्ल्या संबंदीत व्यक्तीन 8 दिसां भितर तांकां दुसरे कडेन व्हरता अशें आश्वासन दिल्लें. मात म्हयनो जावन गेलो तरी ती खेचरां रस्त्याचेर भोंवता आनी वाहन चालकांक त्रास दिता. तेन्ना पंचायतीन ह्या खेचरांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. फोंडचे भाट वळव ह्या वाठारांत ज्या जाग्यार म्हज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता ही 3 खेचरां जी वेरे एक गोशाळा चलताली ती गोशाळेन कोणे तरी एकट्यान बेश्ट नाविन्य म्हणून हाडून सोडलेली. ही खेत्रां ती गोशाळा बंद पडल्यार जवळ जवळ वर्स जावन गेले. त्या गोशाळेत जी गोरवां आशिल्लीं ती खुबशीं गोरवां आपापल्या धन्यांनी परत व्हेली. थोडी दुसऱ्या एका वाळपयच्या गोशाळेक थंय धाडलेलीं आसा. पूण ही खेत्रां जी आसा ही 3 खेत्रां फाटले जवळ जवळ वर्सभर वेऱ्या वागुर्म्या वळव ह्या वाठारांत भोंवता, लोकांक येरादारीक त्रास करता. तेंच्या खातीर खुबशे ल्हान मोठे अपघातूय घडलेले आसा. त्यान भायर ही खेत्रां स्वता जखमी आसा. त्या एका खेत्राक पांयांक इंजरी जाल्ली आसा, ताका बसपाक येना, उठपाक येना. हे विशीं संबंदीत गोशाळेच्या मालका कडेन जेन्ना एप्रोच जाले तेन्ना तेणें 15 ते 20 दिसां भितर तेंचो विलो लायता, तेंचो बंदोबस्त करता म्हणून सांगलेलें. हो प्रश्न वेऱ्या वागुर्म्या पंचायतीचे ग्रामसभेकूय घातलेलो. ग्रामस्थांनी हेजेर आक्षेप घेवन त्या गोरवांचो खेत्रांचो बंदोबस्त करपाची मागणी केल्ली. पंचायतीन हयकार दिल्लो, पूण आजून मेरेन पंचायतीन कांयच उपाय येवजण करूंक ना. त्या गोशाळेचो धनी तो तर फक्त 8 दीस अशे दीस तारीख पे तारीख दीत आसा. सध्या आतां वेरेच्यान करता करता ही खेत्रां सावयवेऱ्या पावल्या. सकाळच्यान हांगा गाडयो येवन ब्लॉक जायत आसा. पंचायतीन बेगोबेग ह्या खेत्रांची दखल घेवची, तांकां व्हरून गोशाळेन पावची, नाल्यार तांचो आनी खंय तरी बंदोबस्त करचो अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सावयच्यान शेखर नायक. पणजेच्या पुलीस मुख्यालयान बेरेस्तारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें पिंक फोर्स तशेंच महिला पुलीस कर्मचाऱ्यां बरोबर बसका घेतली. राज्यांत बायलांचेर जावपी अत्याचारांचेर कसो आळो घालतले हाचेर ह्या बसकेंत चर्चा जाली. ते खातीर आतां शाळा, कॉलेज तशेंच पंचायतींत वचून जागृताय करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. महिला पुलीस ज्यो आसा SP रँका वयल्यान होमगार्ड पर्यंत हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर डिस्कशन्स करप आनी विशेष करून महिलांचेर जावपी अत्याचार हे कंट्रोल कशें करप. आमी म्हणटा तशें डिटेक्शन तर जाताच, बट हे कंट्रोल करप खूब म्हत्वाचें आसा.
त्या खातीर ज्यो त्यांच्याकडल्यानूच आयडियाज त्यांच्याकडल्यान त्यो सगळ्यो शेअर करून त्यो इम्प्लिमेंट करप. तांच्यांनी खूब बऱ्यो बऱ्यो आयडियाज ज्यो आसा पयलीं शेअर केल्या. विशेश करून आमी जशें म्हणटा की इंडिविज्युअल लेवलाचेर तांच्यांनी अवेरनेस करप, स्कुलान वचून तांच्यांनी अवेरनेस करप, पंचायतीन वचून तांच्यांनी अवेरनेस करप, फॅमिली कावन्सिलींग सेंटर्स टायप पुलीस स्टेशनाचेर चलोवप आनी आमच्या विदीन द डिपार्टमेंट तांकां सॉफ्ट ट्रेनिंग फॉर द म्हणजे ह्या सगळ्या इश्यूचेर आमच्या महिला ऑफिसरां कडल्यान दिवप. तेजो एक मॉड्यूल सुद्दां जो आहा पयलीं हो डिसायड करप. त्या प्रत्येक आयची जितकी जाणां आशिल्लीं तांच्यांनी इंडिविज्युअली महिलांचेर जावपी अत्याचार खंयचे आनी ते कशा पद्दतीन आमी कंट्रोल करूं शकता हाज्या खातीर तेंच्यांनी आयडियाज शेअर केली. आमची सगळी एसपीज जितकी आशिल्ली महिला एसपीज विशेष करून तांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन हो महिला आपलो ट्रेनिंग मॉड्यूल तयार करपाचो थारायला आनी फुडले एक म्हयन्या 1.5 म्हयन्याच्या भितर तांकां सगळ्या जाणांक सेन्सिटायज करपा खातीर तांच्यांनी बऱ्यो आपल्यो आयडियाज शेअर केल्यो. आयज नवरात्रीच्या निमित्तान आमी म्हणटा तशें म्हणजे नवरात्रीक देवीक खूब म्हत्व दिता. त्या खातीर महिला पुलीस ऑफिसर्स ह्यो खूब स्ट्रॉंगली आमच्या राज्यांत काम करपा खातीर तांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवच्यो. खऱ्या अर्थात नवरात्रीच्यो सगळ्या जाणांक गोंयकारां खातीर शुभेच्छा एक आसा. दिवचल तालुक्यांतल्या हरवटी पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक आतां सुरवात जाल्या. बेरेस्तारा तिगांनी उमेदवारी अर्ज भरले. येता त्या 20 ऑक्टोबराक हे पंचायती खातीर वेंचणूक जातली. हरवळी पंचायतीच्या 5 वॉर्डां खातीर जावपी वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचे प्रक्रियेक मंगळारच्यान सुरवात जाल्या. मात पयल्या दिसा एकूय उमेदवारी अर्ज दाखल जावंक नाशिल्लो. बेरेस्तारा आदले सरपंच राजू मळीक हांचे सयत शिवराम मळीक आनी देमगो मळीक हांच्यांनी निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गावस हांचे कडेन उमेदवारी अर्ज सादर केले. आयज 3 ऑक्टोबराक आमकां 3 नॉमिनेशन फॉर्म्स आयल्या विलेज पंचायत हरवळे खातीर. सो वॉर्ड नंबर 1 जे आसा तातूंत देमगो सुगडो मळीक आनी हांचे नॉमिनेशन फॉर्म येयला. तशेंच वॉर्ड नंबर 2 2 फॉर्म आयला. एक म्हणल्यार राजू फटको मळीक आनी दुसरें म्हणल्यार शिवराम सदानंद मळीक. ही टोटल आयज 3 फॉर्मां आमकां नॉमिनेशनान रिसीव जाल्या. आयज हांवें 2 वॉर्डाचे फॉर्म भरला. बरें म्हणजे आमच्या गांवच्या भुरग्यांचो बरो सपोर्ट आहा आनी तेंच्या आदाराचेर हांव फुडें सरला. बाकी सगळे गांवांतल्यान सपोर्ट आनी देवाचो आशिर्वाद आनी दोतोराचो आशिर्वादान हांव फुडले वाटचालीक लागता. उत्तर गोंयांतली पोर्तुगीज तेंपा वयली मेळून सगळ्या पुलांच्या स्थिरतेची सध्या तपासणी सुरू आसा. बेरेस्तारा दिवचलच्या पोरण्या आनी नवीन पुलाची तपासणी केली. मुंबयच्या स्ट्रकवेल कंपनीची सरकारान सल्लागार म्हूण नियुक्ती केल्या. दिवचलचे पोरणे पूल हे पोर्तुगीज तेंपा वयले आसा. हे पूल कमकुवत जाल्ल्यान ह्या पुलाक लागून 15 वर्सां पयलीं नवीन समांतर पूल बांदला. पुलांची स्थिरता कळपा खातीर बेरेस्तारा पुलांची तपासणी केली. मुंबयची सल्लागार कंपनी स्ट्रकवेल कंपनीन मोबायल ब्रिज इन्स्पेक्शन युनिट ह्या मशिना वरवीं पुलाची तपासणी केली. ह्या वेळार सल्लागार कंपनी तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 हे येतात व्हडले आनी बाकीचे मायनर आसा. एक मेसली कडेन पळय लाटपे एक आसा आनी एक साळान आसा भुमिका टेम्पल आनी कितके आसा काय म्हणटा 2 आसा थंयसर आनी बाकीचे धाकटे कलवर्ट्स आसा तेजे बी जातले वाटी. हांगा कितें प्रॉब्लम आसा दिसता? ना प्रॉब्लम असं काय ना पण आमी ते हे करतात स्ट्रक्चरल ऑडिट म्हणून करतात ॲज अ प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून. प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून म्हणजे हे कळपाक आमकां सपोज कितें आसा भितर. हेच्या पयलीं केन्ना जाल्लें? ना हेच्या पयलीं करूंक ना. फर्स्ट टायम करता. नॉर्थ गोव्याच्या सगळ्या मेजर मायनर आणि कल्वर्ट जेवढे सगळे आहेत त्या सगळ्यांचं कंडिशन सर्वे करायचं काम आमच्या कंपनीला मिळालेलं आहे. मी प्रोजेक्ट मॅनेजर आहे. हे सगळे काम सगळं मी पाहतो. आमच्या सगळ्या टीम मेजर मायनर आणि कल्वर्ट्सला वेगवेगळ्या टीम आम्ही केलेल्या आहेत. आणि आत्ता आम्ही हा बिचोलींचं मायनर ब्रिजचं टेस्टिंग करत आहोत. हे तुम्हाला पाठीमागे दिसत आहे ते मोबाईल ब्रिज इन्स्पेक्शन युनिट MBI युनिट असं म्हणतात. ते घेऊन आम्ही अंडर साईडचं सगळं इन्स्पेक्शन आणि टेस्टिंग करतो. तर हे आमचं काम चालू झालं तर 1 महिना होत आला. हे आम्ही आमच्या वेळेत पूर्ण करतो.
नाही काय काय टेस्ट करतात तुम्ही? टेस्ट आम्ही सगळ्या कॉन्क्रीटच्या क्वालिटीज, आतमधल्या रिइन्फोर्समेंटच्या सगळ्या पॅरामीटर्स वगैरे सगळं आम्ही टेस्ट करून त्याचे रिझल्ट्स आल्यानंतर बेस्ड ऑन दॅट डेटा आम्ही आमचे रिकमेंडेशन देतो. आणि या ब्रिजची काय बघितलं? आत्ताशी चालू केलेलं आहे, त्याचे रिझल्ट्स वगैरे आल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती बोलता येईल. 7 to 8 hours लागतात. संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यात कायमस्वरूपी आणि कंत्राट पद्धतीन कामगार आसा. कंत्राटाचेर आशिल्ल्या कामगाराचे कंत्राट 30 सप्टेंबराक सोंपले. ते खातीर ह्या कामगारांची शेतकी खात्याच्या संचालकां वांगडा VRS संदर्भात बसका आपयल्या. ही बसका ऑक्टोबराच्या 7 तारखेक जातली अशी माहिती संजीवनी साखर कारखान्याचो प्रशासक राजेश देसाय हांणी दिली. संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यात 2 एम्प्लॉईज आसा, एक परमनंट आणि एक कॉन्ट्रॅक्ट. तांकां आमी जेन्ना डेली वेजीस म्हळ्यार जेन्ना सिजनल घेतले ते आज कामगार आसा आनी थोडे परमनंट स्टाफ आसा. तांकां आमी एक VRS ही स्कीम तांकां जेन्ना सर्क्युलेट केली तेंचे कडेन दिली, पूण कोणेच ताका हें दिवना की आपूण ती स्कीम अवेल करता अशें कोणेच कांय दिवना. आनी ताका लास्ट डेट आसली 30 सप्टेंबर. 30 सप्टेंबर ही तारीख सोंपली आतां. त्या खातीर आमी सरकाराक एक विनंती केली की हो जो VRS जो हें आसा मुद्दो आसा तो सगळ्यांक घेवन एक आमी मिटींग घेवची सगळ्याची. सगळे युनियन तेंचे कडेन 2 युनियन आसा, त्या युनियनाची मिटींग आनी आमचे जे वरिश्ठ अधिकारी आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे आनी बाकीचे डिपार्टमेंट, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, लेबर कमिशनर हेंचे सारके जे बाकीचे जे एडवायस करपी जे सरकारी अधिकारी आसा तांकां घेवन एक जॉयंट मिटींग घेवची आनी पुढचे पावल आमी कशें VRS दिवची हेच्या खातीर एक मिटींग घेवपाचो प्रयत्न आमी सरकारा कडेन फायल धाडले आसा. आनी तेजे पयलीं आतां आमच्या डायरेक्टरान एक नोटीस काडली आसा की 7 तारखेक येता ते 7 तारखेक 11 वरांचेर आमचे कृषी भवनाक हे दोनूय युनियन बाकीचे जे सरकारी अधिकारी आसात म्हळ्यार आनी अधिकारी जे आमकां ह्या VRS स्किमाक मदत करपाक शकतले अशें हेंच्या बरोबर आमी जॉयंट मिटींग 7 तारखेक आमच्या कृषी भवनाक सकाळीं 10:30 वरांचेर दवरली आसा. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.